सर्वे पापहारिणे नमस्ते नारायण नारायण नमोस्तुते श्रीमन्महा लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमः गदा कालोद्भव तुलसी पत्राणि च समर्पयामि। आम्ही विनायक कला संघ ह्या वर्सा 38वं सार्वजनिक गणेशोत्सव MMC गार्डन हांगा मनयता। आमचे अध्यक्ष यशवंत गडेकर, एक्झिक्युटिव्ह मेंबर सूरज, शेखर, प्रशांत, शौर्य, दत्तराज, गोपाळ, सोमशेखर असे असंख्य आमचे श्याम नायक आसात, अविनाश रेडकर आसात, असे खूबशे आमचे मेंबर आसात जेंच्यांनी 1987 हांगासर गणेशोत्सव सादर करपाचो असो ठरयलो। आमचे आता काही मेंबर हयात ना, तितून उमेश पै, प्रशांत काटवार, KT राजूचारी, सुरेश रेडकर आसा, काही मेंबर फॉरेनाक आसा, आमचो विष्णू नाईक आसा, आमचो गोपाळ खास करून दुबयच्यान दर वर्सा येता। 87 आमी खंय तरी कॉलेजीक शिकताले, 12वीन आसले, त्या वेळाचेर आमकां सगळ्यांक लक्षांत येतालें की हांगा कांयच एक्टिविटी जायनासली आनी बायणां हो विशय कोणूय आयकता तेन्ना एक किळसवाण्या नजरेन आमकां सगळे पळयताले। पूण त्या वेळाचेर आमी सगळे भुरगे जेन्ना कॉलेजीन शिकताले ठरयलें की गणेशोत्सव पहिल्या वर्सा 5 दिसाचो गणेशोत्सव आमी साजरो केलो आनी लगेच 1988च्यान आयज पर्यंत आनी फुडें सुद्दां अनंत चतुर्थी पर्यंत आमी गणेशोत्सव मनयता। तितून गणपती बाप्पाची जशी चरणा कडेन आयज सत्यनारायण महापुजा जाली, फाल्यां नृत्य स्पर्धा आसतली, परवां करोके सिंगींग कॉम्पिटिशन आसतलें, तेच्या नंतर नाटक आसा, तियात्र आसता, त्याच बरोबर घुमट आरती आसता, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन, SSCन प्रथम द्वितीय आयिल्ल्या भुरग्यांचो आमी दर वर्सा सन्मान करता। अशें करीत करीत आमकां 38 वर्सां पूर्ण जाल्लीं आसा। लोकमान्य टिळक यांच्या प्रेरणेन की लोकांनी संघटीत जावचें आनी मेळून कार्य करचें, तशें आमी ती प्रेरणा घेवन आयज आमी गणेशोत्सव करता। दर वर्सा आमच्या गणेशोत्सवाक थीम आसता की गणपती बाप्पा एक मेसेज दिता। ह्या फाटी आमी निसर्गाचेर केला, फुलां नेचराचेर आमी गणेशोत्सव केला, कांय वेळाचेर आमी शिक्षकाचो केलो, शेतकरी केल्लो, अशे अनेक थीम घेवन आमी गणेशोत्सव साजरो करतात। आमच्या कडेन अनेक मेंबर आसात, तितून अग्नेल आसात, मनसूर आसात, वालीकर आसात, हे सगळे हिंदू, ख्रिश्चन, मुस्लीम सगळे भाव मिळून आमी गणेशोत्सव साजरो करता। पारंपरीक पद्दतीन आमची विसर्जनाच्या वेळेस दिंडी आसता आमच्या मंडपाचेर एक विशेष आसा, गेली 38 वर्सां केन्नाच आमी पिक्चराची गाणी म्हणटा ती लावंक ना, फक्त देवाची, धर्माची किंवा भावगीत अशीच गाणी आमी हांगासर आमच्या मंडपाचेर लायिल्ली आसा। आमकां अनेक लोक वर्गणी दितात, तितून आमचे श्री विश्वासराव चोगले, स्वर्गीय विश्वासराव चोगलेंनी आमकां अनेक वर्सां मदत केला। आता तेंचे चेडे श्री विजय चोगले, मागीर दाजी साळकर आसात, माजी आमदार मिलिंद नाईक, संकल्प आमोणकर आमदार, मागीर कुबेर बिल्डर्सचे कपिल बेडगिरी आसात, नाना बांदेकर आणि अनेक लोक आमकां अशें मदत करीत। आमी घरोघरी 2 रुपया 5 रुपयाच्यान वर्गणी सुरवात केली। अशी घरोघरी जेन्ना आमी वयता लोक आमकां 2 रुपये दिता, 5 रुपये दिता, 500 रुपये दिता, 1000 रुपये दितात, असे अनेक लोक आमकां वर्गणी दितात। तेतूंतूच आमी हो गणेशोत्सव साजरो करता। 15 ऑगस्टाक आमचो विनायक कला संघ ऑल गोवा मल्टीलिंग्वल एलिक्युशन कॉम्पिटिशन आयोजीत करता। तेची आयज जवळ जवळ 33 वर्सां पूर्ण जाल्या आणि 19 डिसेंबराक रन फॉर युनिटी म्हणून मॅरेथॉन रेस ऑर्गनायज करता, तेका आमी जवळ जवळ 34 वर्सां पूर्ण जाल्लीं आसा। अनेक उद्योगपती सुकांत शाणबाग आसात, उमेश साळगांवकर आसात, अशे अनेक लोक आमकां मदत करतात, जनता आमकां मदत करता। ह्या पद्दतीन आमी हो गणेशोत्सव हांगासर साजरो करता। आमी सगळ्यांचे कडेन विनंती आसा की अनंत चतुर्थी पर्यंत 17 तारखेपर्यंत आमी गणेशोत्सव सगळ्यांनी येवचो, देखावो पळोवचो, आमच्या कार्यक्रमाक उपस्थिती लावची। ज्या लोकांनी आमकां वर्गणी दिला, डोनेशन दिला, आशिर्वाद दिला, त्या सगळ्यांक गणपती बाप्पाच्या चरणाकडे मागणी करता सगळ्यांक उत्तम आरोग्य, थंड आयुष्य लाभोवचें, तेंच्या कामा धंद्यात भुरग्यांक सगळ्यांक उत्तम शिक्षण मेळचें आनी आमचो गोंय आनी आमचो देश समृद्ध जावचो। गणपती बाप्पा